गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, सांगपाक खोस भोगता की आमच्या सरकारी खात्यांनी महामंडळांनी लागपी युटिलिटी सर्व्हिसीस दिवपा खातीर गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक यशस्वी पर्याय म्हणून मुखार आयला. गोयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान तरणाट्यांक ह्या निमित्तान रोजगाराच्यो संधी निर्माण जाल्यात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सेवेचो विस्तार खाजगी आस्थापनांनी पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रस्ताव आसा. ह्या महामंडळात निश्ठेन काम करपी सेक्युरिटी गार्ड, हाऊसकीपिंग स्टाफ ज्यांनी कमीत कमी 3 वर्सां सेवा पुराय केल्या आणि अग्निवीरच्या अंतर्गत सेवा पुराय केल्या ह्या तरणाट्यांक पुलीस कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फायर फायटर, एक्सायज गार्ड अशा युनिफॉर्म कॅडर पदा खातीर 10% आरक्षण दवरपाचें जाहीर करता. ह्या महामंडळात काम करपी तरणाटे जे फुडें शिकपाक सोदता तांकां करस्पॉन्डन्स पद्दतीन शालेय शिक्षणा खातीर मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडळ आणि उच्च शिक्षणा खातीर मान्यता प्राप्त विद्यापीठ ह्याचे प्रत्येकी 10,000 मेरेन फ्री फीस रिएम्बर्समेंट करपाचें सरकारान थारायला. Speaker sir, I propose to provide the pension to all the eligible employees of GHRDC under Atal Pension Yojana, wherein the contribution of the staff will be borne by the corporation.